जाता त्या हेजेर तूं कितें म्हणटा? पळय हांव आतां सरकाराक आसा, हांव स्पिकर आसा, जबाब दिला म्हाका दिसता स्पिकर पोस्टाचो वन ऑफ द बेस्ट उपयोग हांवें आतां पर्यंत केला. हें म्हाका तरी दिसता. म्हाका खंयच्याच प्रकारचे केन्नाच खंयच्याच प्रकारे कसलीच अडचण आयली ना आनी आज सुद्दां जे करता आसतना त्याच बळाचेर हांव करता. म्हणजे अनेक गजाली करता. अजून सांगना तुमकां 5,000 तरुणांक म्हाका हे फुडें करपाचें आसा, म्हणजे सक्षम करपाचें आसा. 5,000 तरुणांक करता जाल्यार तुका राजकीय बळ नासूंक जायना. राजकीय बळ आसा म्हणून हांव हे उखलता न्ही. तातूंत मंत्री असले आनी कितें कांय फरक पडना. पार्टीन दिल्लो आतां तो कशें तो पार्टीचो डिसिजन कळ्ळें तुका. आतां जें कितें चल्लां त्या संदर्भांत हांव तेजे कॉमेंट्स एज अ सभापती हांव तेजे कांयच कॉमेंट्स करिना. कारण तो विशय आसा मुख्यमंत्र्याचो, तो विशय आसा पार्टीचो. त्यामुळे पार्टी डिसिजन घेवची, मुख्यमंत्री डिसिजन घेवची. आमी बेश्टेच उलोवन आसा कित्याक न्ही ताका वेगळे वळण लावपाची गरज ना. की हांव म्हज्या वेळाचेर आसा सामाजीक काम करपाक पूर्णपणे गुंतलो आसा. पार्टीन दिल्लो जाल्यार घेतले जबाबदारी. ना पळय गांवांत आज सांग तुमकां तो विशय डिसिजन पार्टीचो. हांव एक पार्टीच्या कॅडरांतलो कार्यकर्तो. हांव 2005 साकून आमदार आसा बाकी सगळे गजालीचे सगळ्या प्रकारची स्थिती पळयला सगळ्यांनी. आनी ताजें म्हणणें कितें ताज्या पेक्षा दिसता की मनोहर पर्रीकराच्या वाईच्या अंडर हांवें एज ए मंत्री म्हणून काम केल्लें आसा. त्यामुळे ह्या सगळ्या गजाली संदर्भांत आसा न्ही पार्टी जें डिसिजन घेतली आसा न्ही पार्टी सरकार मुख्यमंत्री डिसिजन घेवची न्ही. पण पार्टीन जबाबदारी दिल्या तुमी घेतली. दिली आत्तां तूं उलोवपाचें म्हज्या पार्टीन आज स्पिकर म्हणून जबाबदारी दिल्ली आसा. खबर ना म्हाका की म्हजेर वेगळी जबाबदारी दितली काय ना दितली खबर ना. पूण पार्टी विश्वासान जे आसा म्हजेर एज ए सभापती जबाबदारी दिल्ली आसा ती हांवें समर्थपणे पेळला. हाजी पावती म्हाका अनेक जनतेच्या लोकां कडच्यान मेळटा. उठा संघटना असं पळयता की पावलो पावली तुमचे भितर कितें तरी डिविजन आसा अशें दिसता. तुमी तातूंत दिसता मात उठाचे खंयच्याय कार्यक्रमात म्हणजे न्ही ते आतां ही जे पळय तुमचे भितर डिफरन्स जे पळय आसा ते मिटोवपा खातीर तुमी कांयच प्रयत्न करना. ना एक गजाल कशें आसा मनीस समाजांत म्हळ्यार सगळे म्हळ्यार तो उठा ST अशें म्हणून न्हिदता की हांगा सगळ्या समाजा भितर लोकां भितर आसा मतभेद जे आसा अशा प्रकारचे असतात. घोव बायलां भितर आसता, भावां गांवां भितर आसता, सगळ्या प्रकारचे आसा. मागीर ते फक्त ट्रायबलच आसा उठाचे आसा अशें धरून वचप ना. आतां आपूण कशें आसा हांव एक सामाजीक कार्यकर्तो आनी ट्रायबल कम्युनिटीन हे सगळे समस्या प्रश्न म्हाका दिसताले आनी ते लडपा खातीर ताजे फुडें व्हरपा खातीर काम करपाक जाय अशें दिलें हांवें. हीच संघटना तीच संघटना मला दिसलें तें बाबा तें बरें आसा म्हणून फुडें गेलो. म्हणजे तें करता आसतना की 2007तल्यान ज्या तरेचे म्हणजे 2005 हांव आमदार जातकीर त्या विशया खातीर थोडीशी बळकटी मेळ्ळी. आनी ताचे पयलीं 2004 जे आसा न्ही पयलीं आमी जी मुवमेंट जी ती गाकुवेद जी गावडा कुणबी बेळीप आनी धनगर ही संघटना अप टू 2003 पर्यंत आसा न्ही म्हणजे स्टेटस मेळ्स पर्यंत आसा न्ही ह्या संस्थेचो म्हणजे 2096 पासून हांव सदां काम करतालो. आनी नंतर 2004 जे आसा न्ही 2003 गावडा बेळीप कुणबी हांकां स्टेटस मेळ्ळो. आनी 2004 जे आसा न्ही जी म्हणजे मूलभूत अधिकार आसा ते मेळोवपा खातीर वगैरे सगळे म्हणजे म्हाका खबर ना पूण 8 संघटना एकठांय घेवन जे आसा न्ही तांणी म्हणजे प्रकाश वेळ आसतलो मागीर काशिनाथ जल्मी आसतलो आनी बाकी खूब जाण आसतले तांणी ती संघटना सुरू केली. आनी बाकीचे ते व्हरता आसतना हांवें कितें करपाक जाय आसलें तो पुशअप करपाक जाय हें दिसलें. आनी त्या लड्यांक किंवा त्या सगळ्या मुवमेंटाक आसा न्ही म्हणजे हांवें म्हत्वाची भुमिका घेत हांव फुडें गेलो. आनी 2011 पर्यंत आसा न्ही वाडीच्या आंदोलन पर्यंत हांव पूर्णपणे सक्रीय आसा सगळें म्हणजे त्या वेळाचेर आमी दोनूच आमदार आशिल्ले म्हणजे हांव आनी वासुदेव गांवकर म्हणजे तें करता आसतना ताजे प्लॅनिंग पॉयंट बाकी सगळे आसा न्ही सगळे म्हाजे कडेन वतात 2011 पर्यंत लढले. पूण ताजे नंतर तो विशय जाला. ताजे नंतर म्हणजे हांव सत्तेक पडलो त्या सत्तेचे भायर उरलो. आनी भायर उरतकच जे आसा न्ही की परत तेणें तांचो विशय कितें आसलो की परत आमी झगडीत करपाक ती ट्रायबल वेलफेअर खात्याचो मंत्री हांव न्ही. हे सरकाराचो म्हणजे आंदोलनाच्या मनशा कडेन जर चावी दिल्ली आसा आनी ताजे अगेन्स्टच जर झगडे करपा आसत जर जाय ताका कांय अर्थ ना ताका. मागीर जाल्यार बाबा म्हणजे तुमी काम करात तुमचें काम तुमी फुडें व्हरात म्हजें काम हांव फुडें व्हरता म्हणजे प्रत्येकान हांवें त्या क्षणांत 2011-12 जे आसा न्ही म्हणजे हांव तसो उठाय संघटनेचो तसो खंयचो सादो मेंबर सुद्दां ना विशय ना हांव मेंबर सुद्दां ना. त्या वजेर जर तात्वीक दृश्टिकोनांतल्यान जर तुजें म्हाजें पटना सुद्दां जाय न्ही हांव बाजूर आयची घडयेक आसा न्ही हांव तशें समाजाक खंयच्याच संस्थेची असो सक्रीय ना. पूण म्हजें सामाजीक काम आसा म्हणजे समजा गोमंतक गव्हर्नमेंटा समाजाची संघटना आसा उठाय संघटना हांव खंयच्याच संघटनेंतल्यान ना. हांव म्हाका जें दिसता म्हणजे आज श्रमदान विशय आसतले
एज्युकेशन विशय आसतले आनी आनी म्हणजे एकच मिशन की हांव ट्रायबल कम्युनिटीन असले कारण ट्रायबल कम्युनिटीच्या दीन दुबळ्या मनशाची सेवा करपाक जाय हें म्हजें कर्तव्यूच आसा पण तें करता आसतना आसा न्ही समाजांतलो सगळ्या समाजाचो म्हणजे जात जे धर्म आसूं सुद्दां आतां आमी श्रमदामाची क्रिश्चन लोकांची सुद्दां आमी घरां बांदलेलीं आसा म्हणजे खंयच्याच प्रकारची बॅरिकेड दवरून आसतना जे हांवें काम फुडें व्हेलें पळय आसा न्ही कळ्ळें तातूंत हांव धन्यता मानता आनी हेंच काम म्हाका फुडें व्हरपाक जाय आनी तें काम करपा खातीर देवाचे आशिर्वाद मेळटा आनी संपूर्ण गोंयच्या जनतेचे आशिर्वाद खूब बरे मेळटा आनी ताका हांव फील करता. तावळकर बाब एक प्रश्न उटा म्हणटा उटा आरोप करता ट्रायबल डिपार्टमेंट तांकां तेंची कामां आडा कोणाच्या तसं पडपाचें ना तो विशय तांचे त्या उठा आनी ते सगळे ते घेवन वता कळ्ळें तुका ते विशय तर तुमी जर सारके जर डायरेक्टर हांचे कडेन जर तुमी प्रश्न विचारले जाल्यार न्ही तो म्हाज्या तोंडांतले काडनाका तुमी की म्हाकाय खबर आसा तें गजाली लक्षांत तुका तो जर तुका डायरेक्टर गेले जाल्यार न्ही तो डायरेक्टर सारके डिटेल तुका डेट वायज ताजें कितें कितें जालें आसा न्ही खंय अडकलें कोणी कोर्टान घातलें कोण लिगल खंय अडचणी आसा हें तो सांगतो ना तो विशय म्हजो न्हीच म्हणून सांगता तो विशय म्हजे विशया संदर्भांत आसा न्ही हांव ट्रायबल लोकां खातीर आसा न्ही म्हज्याय तकल्यांत आसा अनेक गजाली करपाच्यो आसा म्हणजे आज येदो मोठो कॅम्पस उबी केलो वता न्ही हांवें आज विशेश करून तितून ट्रायबल भुरग्यां खातीर दितो म्हणजे ट्रायबल भुरग्यांचें शिक्षण खातीर आज तोच विशय आयलो पयलीं म्हणजे भुरग्यांक शहरांत जर भुरग्यांक फॅसिलिटी जाय त्यो भुरग्यांक दिवपाक शिक्षणाचो प्रयत्न करता म्हणजे ट्रायबल भवनाचो हांव जर म्हजें जर बलराम शिक्षण संस्था आसा हें सगळें करता आसतना जर आसा न्ही शहरांतल्या भुरग्यांचो हुक्कम जर हांव थंय वन ऑफ द टॉप हे जर एज्युकेशन फॅकल्टी आनी बाकी दिवन जर करता जाय न्ही जाल्यार म्हाका अडचणी कितें म्हाका अडचणी कांयच ना प्रत्येकान आपल्या अडचणी आपल्यान सोडोवपाच्यो काम करपाची स्टायल एक ट्रायबल लिडर तुमकां ट्रायबल डिपार्टमेंटाचे अनुभव कितें काम जाता म्हाका ताजेंच मरे हाजेंच म्हाका खूब कारण गोंय राज्याच्या मुख्यमंत्र्याकडेन तें डिपार्टमेंट आसा कळ्ळें तुका म्हणजे समजा आज हांव आसा बरोबर काय न्ही म्हाका जर वचून जर सी एम मुख्यमंत्र्या कडेन वचून जर म्हजे विशय जर सॉल्व करपाचो जाल्यार हांव करूं शकता न्ही तुका म्हणजे मुख्यमंत्र्या कडेन जेन्ना तें खातें उरता डिपार्टमेंट उरता आसा थंय आनी हांव गेलो आनी ते प्रश्न सुटूंक शकता जर जायत न्ही अडचण नासूं जर जायत न्ही ते 100% करपाक जाय म्हाजे जर अनुभव आसा म्हजें खंयचोच काम उरना हांव जेन्ना खंयच्या विशयासून वता आसा न्ही तो कितलो कठीण जाचक विशय आसलो सुद्दां आसा न्ही ते ऑफिसर मुख्यमंत्री मंत्री बाकी आसा न्ही ते विशय अशें थोडोसो वेळ जावं दी पूण ते 100% सुटता हेजी म्हाका खात्री आसा.